Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. After many hiccups and speed breakers, Congress has moved ahead with Goa Forward Party and finally chalked a pre-poll alliance. During an interview with Prudent Media editor Pramod Acharya on Head On, Goa Forward Party President Vijay Sardesai declared that Digambar Kamath from the Pivot Congress Party will be the Chief Minister to head the coalition government. Vijay also informed that he did not extend his support to the Congress post-election in 2017 because Kamath was not tipped for the top post. One of the reasons that they were not able to form the government is because they could not choose the leader. आणि आमकांय बी आमचे एक सर्टन चॉयस आशिल्लो जो ते त्या टायमार एक्सेप्ट करूंक सोदनाशिल्ले अशें आमकां दिसलें. बट एनीवे दॅट इज इन द दॅट इज अबाउट द बायगॉन्स. I'll ask you a simple question. जो तुमचो 2017 चॉईस आशिल्लो तोच आज खोदनासतना काँग्रेसीचो चॉईस जाला म्हणून विजय सरदेसायाक एक कम्फर्ट लेवल आसा अशें म्हणूं येता. कम्फर्ट लेवल आसा एक खातीर कित्याक नॉट ओन्ली एट द स्टेट लेवल पूण एट द म्युनिसिपल लेवल ऑल्सो वी हॅव अ वर्किंग रिलेशनशीप वीच इज वर्किंग वेल टू द एडवांटेज ऑफ बोथ पार्टीज. म्युच्युअल एडवांटेज आनी आमचे भितर कुफू जावं ना आनी आमी ते बीजेपीक आमी सेमी फायनल जिखोवन थंय दाखयल्या आनी तेन्ना आमी अनावन्स केल्लें की आमी फायनली जिखतले म्हणून. आनी हे खात्रीन बरे भशेन आमी काम केलां म्हणून हांव तुका सांगूंक शकता की फायनली आमी जिखतले आनी बरो मनीस मुख्यमंत्री जातलो जो स्टेबिलिटी दितलो, जो सर्वसामान्य मनशाक न्याय दितलो आनी जो बंडलबाज आसचो ना, जो खरें आहा तेंच उलयतलो आनी खरें आसा तें गोंयकारांक सांगतलो. एक मुद्दो मी विचारचें दिसता कारण तुम्ही सांगलें की म्युनिसिपल लेवला बरोबर दिगंबर कामती बरोबर तुमचे बरे संबंध आसात. प्रॅक्टिकली आतां नाव why we should run around the bushes. There is a name which is very clear. आणि दिगंबर बाब सद्याक तुमची अलायन्स धरून सगळ्या गजालींचेर आघाडीचेर आसा. Vijay and Rohan Kaunte supported the Manohar Parrikar-led government in 2017 but were dropped in 2019 after 10 Congress and 2 MGP MLAs merged with BJP. Vijay said that it is difficult to understand Rohan's move of joining the BJP. सी जे लोक डिफेक्ट जाल्या फॉर एक्झाम्पल रोहन गेला इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड वॉट मेड हिम डू दीस. very difficult to understand. I've been a friend of his. We have been colleagues shouting against the opposition. See, for supporting Parrikar, we had a reason. What is the reason today? Just 2 days earlier you are speaking something and now you are going. So, तुका दिसना की 32,000 लोक ताजे मतदारसंघात तांकां उत्तर मेळ्ळें. Rubbishing rumors of post-poll defections, Vijay said that the dirt from the Congress party has left and the alliance will ensure that no one would defect. लोकां मनात जो प्रश्न आसा की परत जर काँग्रेसीक मतं घाली सीट दिली फाल्यां हे उमेदवार जे आमदार म्हूण निवडून येतले ते परत बीजेपी विकती घेवची ना कित्या वेलें. एक तुका सांगता प्री पोल अलायन्स जर जालें जाल्यार पोस्ट पोल एक्सपेक्टेशन दवरूं येता. सगळेच लोक विकते घेवंक मेळना. प्री पोल अलायन्स आसले आनी कोण जर निवडून आयलो ह्या अलायन्साच्या नांवान तो कसो फुट्टलो, कोण ताका फुट्टलो तें पळोवपाक आमी आहा. काँग्रेसीची घाण खूब आपशींच काँग्रेसीक सोडून गेल्या. Vijay also stated that defection before election is the new colonization and that it is essential to fight the defection virus. ओमिक्रॉना परस व्हडलो व्हायरस आनी व्हडलो व्हेरियंट गोंयांक आहा म्हणटा तो हो सरकार. जे डिफेक्शन बिफोर इलेक्शन इज लिडींग टू अ न्यू कॉलनायझेशन ऑफ गोवा. सो म्हाका ऑन द ईव ऑफ गोवाज लिबरेशन डे आय वॉन्ट टू गिव अ मेसेज टू गोवन्स दॅट वी नीड टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम दीस न्यू कॉलनायझेशन.